तर आमी तर निमाणी जायत जाल्यार त्या सरकार राज्यांत आमी पयलीं जातलीं हांव. निमाणी म्हणजे कितें? आमी खालती कायेन आमचें जिवीत सारूंक जाय. देव सगळें जाणो, आमी कितें जाणो आमकां कांयच नको. जाणो पर्यंत तें आमकां केन्ना केन्ना जाय तेन्ना मेळ्ळो ना, परतून तें मनांत येना. म्हणटत हे भाशेन आमचें जिवीत. पूण पळयात, गिडियनाक तो कशे भशेन आपयता आनी सांगता. आतां थिंचोर एक मात्र आमी समजोंक जाय. गिडियोन ताका सांगता, पळय आमच्या पुर्वजांक तुवें इजिप्तांतली हाडली, देवान आमकां हाडली आनी सगळें केलें, आनी आतां आमकां ही कित्याक म्हणून देव आमचे बरोबर ना? काल आमकां सांगलेलें कित्याक ना पळय तो. जसुवे मोत्ताना हेच पळय इस्रायल लोक देवाचो पुर्ज आसलेली, ते दुसऱ्या कुड्ड्या देवाची पुजा करताली आनी ते मागीर तांकां आपलें जिवीत कंट्रोल करूंक लागतात. हाका लागून आतां सर्वेस्व तांचें जिवीत कंट्रोल करिना आनी हे भाशेन जायत तर आमचें गोरठान जाता. आनी आयज गिडियोन म्हणटा, हें गोरठान करून तुवें आमकां सोडलें कितें? ताणें सोडूंक ना, मनशांनी तें केलेलें आसा. आनी आमी तेच भाशेन देवाचे बरोबर रावना तर जाल्यार आमचेय हेच भाशेन भितरल्या भितर गोरठान जातलें. आमी कासावीस जातले, आमकां सगळें सारकें जावचें ना, आमी शांतीन जिवचीं ना, आमी आबोलार जावन दुसऱ्यांकूय तेच भाशेन आबोलार करतले आमच्या उतरांनी कन्यांनी आनी चालींतल्यान. हाका लागून म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सदांच काल पोर सांगलां आमकां, आमचे दोळे ताचेर आमी थिरावंक जाय.